स्पीकर सर, गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिजम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या. केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या. स्पीकर सर, ह्यो कित्याक केल्ल्यो? ह्यो सरकार टुरिजम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो. आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला? शेकड्यांनी पटींनी चड जाला. म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. तो ओरिजिनल भाटकार जो आहा तेजी प्रॉपर्टी गेल्या. ताच्या पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून. आतां कितें करता सरकार? स्पीकर सर, सरकार ह्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा, म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा. आनी कश्यो दिता? 30 वर्सां प्लस 30 वर्सां. आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचे ना. मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना. हो 100% आमी 60 वर्सां कोण उरचे ना. सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या. सो एक टायमार स्पीकर सर एक डिसइन्वेस्टमेंट कमिशन म्हूण आहलें इंडियेचें, अरुण शौरी चेअरमॅन बी आहलो. ते भशेन आमचें डिसइन्वेस्टमेंट ओव्हरड्रायव्ह चालू आहा. स्पीकर सर, आतां म्हज्या मंत्र्याक एक स्पेसिफीक क्वेश्चन. कितल्यो प्रॉपर्टी तुजे कडेन उरल्या आनी कितल्यो तुवें दिल्या आनी त्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो त्यो दिवपाच्या प्रोसेसान आहा, ऑन द वे खंयच्यो आहा त्यो मातश्यो सांगच्यो. स्पीकर सर, आनी स्पीकर सर, हें सांगतना मातशें गांव सांगचे. प्रश्न विचारले ना, गांव सांगचे. अशें सर्वे नंबर हे ते अशें नाका, गांवांचें सांगचें. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायान जो प्रश्न विचारला हातून एखादी TCP मिनिस्टर असताना विजय स्वताच आन्सर काडटालो. कितें करतालो? तूं स्वता आन्सर काडटालो तेन्ना थ्रू 16B थ्रू अदर चॅनल्स. आतां कितें जाता स्पीकर सर, वेन वी आर इन गोवा वी आर अ प्रिफर्ड टुरिजम डेस्टिनेशन एंड एज टुरिजम डेस्टिनेशन गव्हर्मेंट स्वता बिझनेसान पडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न येता. ताणें जशें म्हणलें खुबश्यो प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो ज्यो एक्वायर केल्ल्यो, त्यो एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टीज खुबश्यो वेर ट्रान्सफर्ड टू गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमचेच विंग SPV. आणि अंडर GTDC वी लिज्ड आउट वी मेड दीस प्रॉपर्टीज एज आवर ओन रेजिडेन्सीज. जवळ 10 का 11 प्रॉपर्टीज आमी स्वताच्यो GTDC प्रॉपर्टीज केली. कळंगुटे, पणजे, मिरामार, ओल्ड गोवा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर केली. ओवर द टायम वी स्टार्टेड टेकिंग पीपल. आज स्पीकर सर ते अशें जावंक लागलें की आमचो शिकिल्लो भुरगो गोंयकार जो आमकां LDC म्हणून जाता ताका आमी पगार दिवंक पावता 20, 22, 24 हजार रुपया. पूण जो आमी मदीं पयलीं घेतिल्लो मनीस हू मायट हॅव बीन अ माली ऑल्सो, गार्डनर, ताका आज पगार जवळ जवळ जाला अबाउट 54,000 to 70,000 रुपीज फॉर दॅट गार्डनर. कित्याक इतलीं वर्सां काम केलें म्हणून ताज्या प्रमाणे ताका मेळ्ळें. हातून लॉजीक ऑफ रनिंग बिझनेस डजन अरायज. सो आय थिंक समटायम बॅक स्पीकर सर देर वॉज अ व्हेरी क्लियर इंटेंट की गव्हर्मेंट हाजे फुडें फॅसिलिटेटर म्हणून रावतलो आनी बिझनेसान भितर पडचो ना म्हणून. एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट, आमी जेन्ना आज गव्हर्मेंट म्हणटा आज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन व्हडल्यो प्रॉपर्टी तश्यो उरुना स्पीकर सर, विच हॅव ऑलरेडी बीन गॉन आउट आर इन वेरियस स्टेजीस. ज्यो मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आशिल्ल्यो त्यो आमी SPV आमच्या GTDCक ट्रान्सफर केल्यो आनी GTDCच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू वी हॅव सायन्ड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस पीपल फॉर वेरियस टायप ऑफ हॉटेल अँड हॉटेल इन्व्हेंटरी. आज एक वाटेन दाबोली आसा आनी एक वाटेन मोपा आसा. आज आमकां स्वता registered hotels are roughly about 6,000 and available room inventory is about 85,042. Here total room inventory आमचो 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star. आज आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटात and when we are moving away from the beaches we have to ensure that sustainability also is there speaker sir. ताज्या खातीर आमी पयलीं म्हणल्यार आमचो इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना काल पयर व्हडलो हें जालो दाबोली आनी मोपाचेर मुख्यमंत्र्यान very clearly सांगला. I think along with my colleague Bob Marvin and आमी along with मुख्यमंत्री we will solve that issue of additional flights coming. पयर तांणी वाद कितें घालो की हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून. आमी मानता हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून, पूण थंयच्यान चड येवच्यो पडल्यो. आतां थंयच्यान इंटरनॅशनल समज चड येतल्यो आनी रावतले तांकां रावपाची इन्व्हेंटरी खंय तयार करतले. सो वन इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड टू लुक एट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Other than infrastructure, Speaker sir, we are moving with a theme. Other than Goa beyond beaches, we are saying quality over quantity. जेन्ना आमी म्हणटा बरे लोक जाय,
बऱ्या लोकांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करचें पडटलें. आतां 2016च्यान थोडे एग्रीमेंट सायन केल्ले आशिल्ले. देवर सर्टन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ CRZ, बाकीचे एक इश्यूज CSक घेवन आमी ताजे रिव्यू घेतलो आनी ते जाता इतले बेगीन चालीक लावचे म्हणून आमचें एक धोरण आसा की वी नीड टू मीट अप विथ द इन्व्हेंटरी ऑफ द रूम्स. Coming to DOT, Speaker sir, already this has been given in Annexure A. Annexure A सगळं वाचू काय तुझ्या कडेन आसा? नाका 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 तुवें एनेक्शरीन कितें दिवंक ना तें हांव सांगता तुका. ना सकाळी दिलें मरे. तें ताजे मागीर तुका सांगता. हां सांग. स्पीकर सर सोबेता मरे. सादो ना कळ्ळें ना सोबेता सांग सांग. Annexure A दितकर स्पीकर सर ताका सगळ्यो प्रॉपर्टीज विच हॅव बीन गिवन आउट आमी दिल्या, विच आर इन द फेज ऑफ गिविंग आउट ऑल्सो आमी उलयल्या. सो ताजे बद्दल कितें आसा विचारून. स्पीकर सर मंत्र्यान क्लियर कट सांगलां की आनी टुरिजम इज नॉट गोइंग टू बी इन द बिजनस ऑफ बिजनस. जें कितें आसा तें आमी दितले हें ताणें क्लियर केल्लें. सो आतां ताणें एनेक्शर एची खबर सांगली. स्पीकर सर एनेक्शर एन ताणें रेजिडन्सीज म्हणून जीं हॉटेलां आशिल्लीं, टुरिस्ट हॉस्टेल, इकडे कोलवा रेजिडन्सी, मिरामार रेजिडन्सी, हाजें ताणें कांय सांगूंक ना आनी कांय ताणें मेन्शन करूंक ना. आनी हो आतां एडिशनल एनेक्शर दिल्या तातूंतय ताणें रेजिडन्सीचें कांय म्हणूंक ना. बट क्रूज सिल्वाचे माननीय आमदार क्रूज सिल्वाचो एक अनस्टार्ड क्वेश्चनाक तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडन्सी आहा, मिरामार रेजिडन्सी आहा, कोलवा रेजिडन्सी आहा, फर्मागुडी रेजिडन्सी आहा, मये रेजिडन्सी आहा, म्हापसा रेजिडन्सी आहा, वास्को रेजिडन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडन्सी आहा. हातूंतले ब्रिटोना, मिरामार आनी कोलवा तांणी 30+30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली म्हणून. स्पीकर सर आतां कोलवा म्हणटा ते आमी साश्टीकार, आमकां लागीं जाता. सो कोलवा कोणाक दिली, कोणाक मेळ्ळी स्पीकर सर कोलवा, हो म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा. आनीक हांवें आयकलां आमी स्पीकर सर क्वॉल्टरटॅक म्हणून थंय बसताले आमी सगळे स्टुडंट लिडर, सवाय च्या मेळटालो थंयच मांडवीच्या ऑपोजीट क्वॉल्टरटॅकान बसप आनी प्लॅन करप. हांवेंच न्ही, हे व्हडले व्हडले मनीस जावन गेल्ले आहा ते थंयच क्वॉल्टरटॅकान प्लॅनिंग करताले. स्पीकर सर हांवें आयकलां की ती बी क्वॉल्टरटॅकूय बी दिलें म्हणून. आनी दिलें कशें आयकलां ते भशेन 63 lakhs पर इयर आनी कॅबिनेटाक व्हरून दिलें म्हणून. स्पीकर सर म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक कोलवा कोणाक दिली, दुसरी क्वॉल्टरटॅक कोणाक दिली, क्वॉल्टरटॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली. स्पीकर सर पयलो ताजो प्रश्न आशिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टीज आसात काय म्हणून. ताजें उत्तर हांवें दिलां. ताणें गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर जी आसा ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो तो म्हाका विचार नाशिल्ल्यो. बट अदर एलक्यूज हॅव ऑलरेडी कॅरीड दॅट रिप्लायज. हांव समजता की तुवें ते सगळ्यो पळयल्यो आसतल्यो. स्पीकर सर कोलवाची प्रॉपर्टी वीच ही इज टॉकिंग अबाउट roughly to the area of 13,633.48 square meters under survey number 37/1, 37/2, 37/3, 37/4A, 37/5 and 37/6 of village Kolwa Taluka. हीच विचारता मरे. रेजिडन्सी रे हीच तुझीच रेजिडेन्सीच. ती रेजिडेन्सी स्पीकर सर वी हॅव टेकन अंडर प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट मोड which has been developed, build, finance, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर बेसिस. कितले पयशांक टोटल UCF अपफ्रंट कन्सेशन फी स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores plus 5% of revenue share on the gross turnover which will be there for the 2 terms of 30 years each. आता मनीशाक आमी जेन्ना लँड दिता स्पीकर सर 13,000 तो आमकां बांदच्या पयलीं लँड फक्त फायनलायज जाता तेन्ना 19-20 कोटी आमकां तो अपफ्रंट कन्सेशन फी दिता. हाज्या मागीर तो बांदून जातकर ही विल स्टार्ट पेईंग अस ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू 5% एज अ पार्ट विच इज देर. हातून स्पीकर सर दीस प्रोसेस हॅज बीन देर वे लँड होल्डिंग हॅज बीन देर आनी आमी तातूंत काय बांदना इन्वेस्ट करना कांयच करना. ते लँड फुडें बांदपाचें काम तो येतलो, तो इन्वेस्टर करतलो, तो बांदतलो, तो इन्व्हेंटरी तयार करतलो आनी सावथाक इन्व्हेंटरी तयार करतलो, नॉर्थाक न्हय, which complements the idea of दाबोली उरतली म्हणून. So we are very clear speaker sir on the steps which we are taking. कोलवा खातीर ही घेतिल्ली आसा. Name of SPV which was given is one MGV Food Design Company Private Limited who was the successful bidder. ही जाली तुजी एक. दुसरी खंयची जाय? क्वॉर्टरटॅक. Speaker sir पणजे पार्क. Panjim Park speaker sir has got a big history for the number of years that was there. थंय जेन्ना रेंट येना जालें, जेन्ना आमकां नंबर ऑफ इयर्स सोंपले, that is the time Department of Tourism has taken the process and completed and taken the property back. आतां प्रॉपर्टी घेतकर तांवे 2 पार्ट आशिल्ले. एक इज डेव्हलपिंग इट,
in terms of the same thought process of how we want to take it. तुवें म्हणलें पळय कॅबिनेटा खातीर जाय पडलें, कॅबिनेटा खातीर कित्याक जाय पडलें तें सांगता तुका. Speaker sir, total land area is 5,854 square meters, which is there, which was being used as a park with minimum restaurant आणि बाकीचे banquet facilities. हीच facilities फुडें वता आसतना जेन्ना फुडें व्हेली तेन्ना people of Panjim were of the opinion that थंय कांयच हाय रायज येवचें न्ही, बिल्डींग येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचें न्ही, आसा तशेंच चलोवचें म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन वी एन्श्योर दॅट द प्लेस किपिंग रिस्टोरिंग द सेम थिंग्स विदाउट हॅविंग अ हाय रायज बिल्डिंग विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ गोईंग अप वी विल एन्श्योर दॅट द प्लेस इन सिमिलर मॅनर विल बी डन रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल वेन द चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून एंड सेड की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून. आतां हो जागो आसा तसोच आशिल्लो कॅनॉट बी कंपेर्ड टू EDC. जेन्ना फायल फायनान्साक गेल्ली आशिल्ली तेन्ना फायनान्स सेड की तुमी वाडयना कित्याक काय म्हणून. आमी वाडयल्ले 6 फ्लोर जाल्यार पणजे परत बॉब मारतले आशिल्ले आनी बाबुशाच्या आमच्या नांवार बॉब आसतली आशिल्ली. इज अ लोकल MLA देर ऑल्सो. ही वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट वी शुडंट हॅव एनीथिंग विच डिस्ट्रक्ट्स. CRZ लागना होता. एक मिनिट रे. CRZ लागना. राव एक मिनिट. विच डिस्ट्रक्ट्स एनीथिंग मोर. सो स्पीकर सर जेन्ना आमी आज टेंडर केला डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ टुरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर नियर पणजी फेरी पॉइंट, we are ensuring that we are not going high rise and we are going with the same thing available and ensuring that the same whoever comes in does the same type of model and runs it. ताज्या खातीर स्पीकर सर जो ताजे टोटल फायनलायज जालो अजून ताका LOA इश्यू जाला, एग्रीमेंट साइन जावना, is roughly 63 lakhs per year plus taxes. This is how it has been signed, Speaker sir, for generating revenue to the department for a property which was already generating revenue of only 27 lakhs rupees per year कितें आशिल्लो amount तो आज 63 lakhs rupees आमकां वर्साक मेळटा. स्पीकर सर म्हळ्यार 5,850 स्क्वेअर मिटर्स पणजे जमीन 63 lakhs पर इयर दिली तुम्ही आनी तुम्ही खुश तुम्ही कॅबिनेट. हांव घेतालो मरे ती म्हाकाच दिवपाची तुम्ही तो घेवपाचो मरे कोणूय घेवपाचो मरे तुम्ही. एक म्हाका सांग स्पीकर सर 63 lakhs. स्पीकर सर हाका पणजे 5,800. सर हांवें विजयान बरोबर काम केलं ताका MLA सांगचें व्हडलो पोट आनी काय ना. स्पीकर सर सादो आशिल्लो 5,854 स्क्वेअर टेंडर आसतना अप्लाय कित्याक करूना पणजे पोस्टमॉर्टम करनाका. स्पीकर सर एक कशे प्रोसेसान तांणी दिली ते तांचो प्रोसेस टेंडर नासता तो. आयक हांवूय वाचलां हांगा आन्सर मेळिल्लें आहा. स्पीकर सर काकुलो मॉल म्हणून आहा सगळो फामाद गोंयकार कोणूय वळखता काकुलो मॉल. काकुलो मॉल डिस्क्वॉलिफाय जाता हे हातून तो कोता घेना ताका भायर उडयतात. कित्याक भायर उडयतात? ताका मेळटा 48 मार्क्स आउट ऑफ 60. डेल्टा कॉर्प म्हणून जांकां तुमी इतले हेजे व्हडले मोपा बांदूंक दितात ताका मेळटा 49 आउट ऑफ 60. VSA म्हणून कोण आहा ताका मेळटा 51 आउट ऑफ 60 आनी तुमी दिला त्रिशूल म्हणून ताका मेळटा 44 आउट ऑफ 60. म्हळ्यार 44 कमी जाले ना पूण 44 मेळ्ळो ताका अलॉट जाता. कसो अलॉट जाता? कित्याक तुमी 40 मार्क तुमचे कडेन दवरता प्रेजेंटेशनाक, ते प्रेजेंटेशनान हे सगळे फेल जाता. जे डेल्टा कॉर्पाक तुमी 3 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करून दितात काय कितें व्हडलें हें बांदपाक ते फेल जाता. क्वेश्चन कितें? स्पीकर सर म्हजो सिंपल क्वेश्चन हो जो अलॉटमेंट तुमी केला तो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान पास जाता? सांग म्हाका जाता जाल्यार. स्पीकर सर हो तुमी अलॉटमेंट जो केला 60-40 60 मार्क्स हे आनी प्रेजेंटेशनाक कशें आनी 63 लॅक्साक येदी व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ती तुजी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान बसता काय म्हणटा हांव. मंत्री आन्सर. स्पीकर सर जेन्ना कोण एप्लाय करता एवरीबडी बाब विजय सरदेसाय ऑल्सो थ्रू हीज वेरियस कंपनीज कुड हॅव एप्लायड फॉर दीस पर्टिक्युलर टेंडर. ही डिन एप्लाय. आज ताका इन्फॉर्मेशन ताणें जें घेतलां ताज्या प्रमाणे टेंडर सिस्टम वॉज व्हेरी क्लियर. QCBS जेन्ना करता आमकां क्वॉलिफिकेशन क्रायटेरिया पळोवन करची पडटा. तशें पळोवंक गेलो जाल्यार फाल्यां डेल्टिनाक समज मेळिल्लें वोत उबो रावन म्हणपाचो उठून तुमी डेल्टिनाक सगळें दितात म्हणून. विजय सरदेसाय. Speaker sir, the process is very clear, very transparent. After the marking system, to the financial bid asta,
फायनान्शियल बिडा प्रमाणे जे क्वॉलिफाय जाता तांकां फायनान्शियल बीड ओपन करतात त्या फायनान्शियल बिडाक कोण ताका मेळटा ताका तें मेळटा आतां मेळटकर सगळें जातकर हो विशय हांगा करच्या पेक्षा ही शूड हॅव हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड एंड सेड आपूण तुका 50 कोटी वर्साक दिता म्हणून सॉर्टेड स्पेसिफीक क्वेश्चन आसलो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान हो जो तुमी प्रोसेस केला तो बसता 40 मार्क तुमी दितले तुमकां जाय ताका जो मनीस पास जाला डिस्टिंक्शनान तो तुमचे कडेन फेल जातलो आनी तुमकां जाय ताका तुमी दितले हे गणित बसता काय म्हणटा 40 मार्क तुम्ही दिता सगळ्यांक तुम्ही फेल करता तुका जाय ताका तू 40 40 दिता आणि ह्या सायडीन तू मार्क पडटा ते भायर उडोवपाचे सीबीसी गायडलायन्स केन्ना येता ताणें सांगून दी म्हाका आमी जेन्ना टेंडर सिस्टम फॉलो करता अँड वी आर गोईंग बाय मार्किंग सिस्टम ऑफ द टेक्निकल अँड फायनान्शियल तुका सीबीसी गायडलायन्स हातून कितें येता आणि सीबीसी कित्याक लागता सीबीसी 100% जातलेच तें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट पुटिंग दॅट सीबीसी हियर आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम आवर हॉनरेबल एमएलए पुट इट अप सीबीसी हांगा कित्याक लागता ऑन वॉट आम्ही प्रोसिजर बायपास एनी प्रोसिजर सर सुदिनान सांगचे सीबीसी लागला म्हणून ऑल टेंडर्स कम अंडर सीबीसी वी आर इन प्रोसिजर ऑल टेंडर्स कम अंडर सीबीसी देयर आर सीबीसी गाइडलाइंस स्पीकर सर एवरी प्रोसिजर एस्पेक्ट आम्ही करूनच वेदर इट इज लॉ डिपार्टमेंट फाइल कॉल करची वेदर इट इज लॉ डिपार्टमेंट बरं मला एक स्टेटमेंट द्या तुम्ही सर की सीबीसी गाइडलाइन तुमका लागना म्हणून सीबीसी गाइडलाइन्स कशे लागता सांग मरे स्पीकर सर सीबीसी गाइडलाइन लागता कशे सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गाइडलाइन्स गोया एप्लिकेबल ना म्हणून तुम्ही बाय प्रोसिजर व्हेन वी आर डूइंग इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर it is not a question of one Ponji Park or one Kolwa property. The procedures followed which are there are which are sanctioned guidelines which we follow. Yes.